नव्यान वेंचून आयिल्लो मडगांवचो नगराध्यक्ष घनश्याम शिरोडकराचेर भाजपाच्या 15 नगरसेवकांनी सोमारा अविश्वास थाराव दाखल केलो। नगराध्यक्ष वेंचणुके वेळार जी मतां फुट्टिल्लीं ताची कारणां आमी सोदलीं, तशेंच मुख्यमंत्र्या कडेन जाल्ले बसके उपरांत आमी अविश्वास थाराव दाखल करपाची निर्णय घेतिल्लो आनी ते प्रमाण थाराव दाखल केलो। सेक्शन 56 ते आमी ज्या सेक्शना प्रमाणे ताजेर मूव करपाचें मोशन आसा न्ही तें मूव केलां। कित्याक ज्या प्रमाणे कौन्सील आमकां जालें जालें ना, कितें आमच्या कौन्सिलरा भितर कितें मिसअंडरस्टँडींग जालां तें सगळ्यांनी मिसअंडरस्टँडींग कितें आसा तें सॉल्व केलां सद्या। म्हणून सगळ्यांनी जो आसा तो आमचो BJPचो कॅन्डिडेट आसचो म्हणून म्हणजे कितें तरी आमकां आतां काम करपाक जाय। आतां तोच जाय अशें ना न्ही आमकां, ताणें कितें केलां तें तो जाण आसतलो। आतां ताका पयशे दिवन घेतल्या, ते एका कोणा धमकी दिवन गेल्या, तें आमचें भितर सॉल्व जालां आतां। सो आमी तें डिसिजन घेतलां। ताका चान्स पडलो म्हणजे तो स्टार्टींग आमच्या भितर येवपाक रेडी आसलो स्टार्टींग, मागीर तेगेलें कितें जालें देव जाणा। तेणें चिंतलो तो खंयचे पार्टीवर रावतलो, तो आतां इंडिपेंडंट म्हणटा। आतां तो इंडिपेंडंट जाल्यार कितलेशें करतलो इंडिपेंडंट कामां तें पळोवपाक जाय न्ही। महाराष्ट्राक गव्हर्मेंटाचो हें जायत आमकां सपोर्ट सांग पळया। काय ना आमगेलें हायकमांड जे सांगता ते भाशेन आमी करपाक पडटा आनी काय मुगेलें काय ना। आमी जस्ट विथ द पार्टी, आय एम विथ द पार्टी, जे भाशेन पार्टी कमांड करता ते भाशेन आय हॅव टू वर्क। ओके, आमी सारको सोल्जर ऑफ द BJP।